नमस्ते. नमस्ते म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो. कोरोनासारख्या संवसारभर पातळिल्ल्या ह्या वैश्वीक महामारी आडची भारताची लढाय, झूज खरपणान आमी लढत मुखार वचत आसात. तुमची समेस्त देशवासियांची तपश्चर्या आनी त्यागाक लागून कोरोनाक लागून जावपी लुकसाण बऱ्याच प्रमाणांत वांटोवपाक शकल्यात. तुम्ही सगळ्यांनी कश्ट झेलीत, त्रास सोसीत तुमच्या देशाक वाचयला, ह्या भारतवर्षाक वाचयला. म्हाका खबर आसा तुमकां कितल्या अडचणींक तोंड दिवचें पडलां तें. कितल्या जाणांक खावपा जेवपाक मेळपाचे त्रास जाले, कितल्या जाणांक येवपा वचपाचे त्रास, कितले जाण आपणाल्या घरा कुटुंबा पासून पयस आसात. पूण तुमी देशा खातीर शिस्तबद्ध शिपाया प्रमाण तुमचें कर्तव्य निभयतात. हांव तुमकां समेस्तांक आदरपूर्वक नमन करतां. आमच्या संविधानान सांगलां, वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया ती हीच जावन आसा. बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकरांच्या ह्या जयंती दिसा आमी दाखयल्ले सामुहीक शक्तीचें प्रदर्शन आनी संकल्प हीच तांकां ओंपिल्ली खरी आर्गां जावन आसा. बाबासाहेब आंबेडकराचें जिवीत म्हळ्यार येवपी आव्हानां आनी अरिश्टांक परिश्रमपूर्वक मुखार वचपाक प्रेरणा दिता. हांव समेस्त देशवासियांच्या वतीन बाबासाहेबांक नमन करतां. इश्टानो, हो काळ उत्सवाचो काळ जावन आसा. देशाच्या विंगड विंगड वाठारांनी ह्या दिसांनी उत्सव मनयतात. नव्या वर्साचो आरंभ जाता. बैसाखी, पोहेला वैशाख, पुथुडू, विशू सारख्या उत्सवांतल्यान नव्या वर्साक आरंभ जाता. उत्सवाच्या ह्या उमेदीच्या काळान पुराय देशान लॉकडावन आसा. तरी लेगीत उत्सवाची उमेद, खोस, लॉकडावनाचे सगळे नेम पाळून नव्या वर्साचे उत्सव मनयतात. तेंय बी घरान रावन. तांकां नव्या वर्साची परबीं भेटयता आनी बरी भलायकी लाभची म्हणून मागणें करता. इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक संवसारभरांत कोरोना महामारीक लागून कितें स्थिती आसा हाची जाणीव आसा. हेर देशांच्या तुलनेंत कोरोना व्हायरसाचो प्रादुर्भाव बंद जावचो हे खातीर भारतान घेतिल्ल्या दर एक कृतीचें तुमी गवाय आसात. भारतान कोरोनाच्या एकूय केसीचें निदान जावंक नाशिल्लें तेदे वेळार विमानतळांचेर कोरोना बाधित भायल्या देशांतल्यान येवपी प्रवाशांचें स्क्रिनींग आरंभ केल्लें. कोरोना बाधित केशींचो आंकडो 100 पावचे पयलींच विदेशांतल्यान येवपी सगळ्यांक 14 दिसाचें आयसोलेशन सक्तीचें केल्लें. इतलेंच न्हय तर मॉल, थिएटर, क्लब, जिम जायते वाठार बंद केल्ले. जेदे वेळार कोरोनाचो केशीचो आंकडो फकत 550 पाविल्लो तेन्ना जतनायेचे उपाय म्हूण पुराय देश 21 दीस लॉकडावन केलो. हो येदो व्हडलो निर्णय घेतना मुखावेली आरिश्टां आमकां टाळपाची आशिल्ली. देखून हो जलद निर्णय घेतलो. इश्टानो, ह्या आरिश्टाच्या वेळार इतर देशांतल्या स्थितीची तुलना करप योग्य न्हय हाची म्हाका जाणीव आसा. तरी लेगीत संवसारांतल्या सामर्थ्यवान आनी व्हड अशा कोरोना बाधित देशांतल्या दुयेंतीचो आंकडो मतींत घेतल्यार भारता सारक्या देशांत जी स्थिती आसा ती पळयल्यार ती निश्चितूच बरी आसा. आमी बरे तरेन स्थिती हाताळल्या. तशें पळोवंक गेल्यार 1.5 म्हयन्या पयलीं कोरोना बाधित दुयेंतीचो आंकडो हेर देशांत सादारण तितलोच आशिल्लो. पूण आयज त्या देशांत भारता परस कोरोना बाधित केशी 25 ते 30 पटींनी चड आसात. हजारांनी लोकांक कोरोनाक लागून दुखेस्त मरण आयलां. जर भारतान होलिस्टीक आनी इंटिग्रेटेड अप्रोच दवरूंक नाशिल्लो जाल्यार, तशेंच जलद गतीन कांय निर्णय आनी कृती करूंक नाशिल्ली जाल्यार भारताची स्थिती वेगळी आसची नासली. आयज भारताची स्थिती हेर देशाच्या मानान पुराय तरेन वेगळी आसा. फाटल्या कांय दिसाच्या अणभवावेल्यान स्पश्ट जालां, कोरोना आड आमी आपणायल्लो मार्ग बरोबर आशिल्लो. सोशल डिस्टन्सिंग आनी लॉकडावन केल्ल्यान देशाक व्हड फायदो जाला.
अर्थीक नदरेंतल्यान पळयल्यार तो म्हारग पडलाच. व्हड किंमत चुकोवची पडल्या. तरी लेगीत भारतवासियांच्या जिवा मुखार ताची किंमत करप समा जावचें ना. मर्यादीत संसाधनां आसतना भारत ज्या मार्गावयल्यान मुखार पावल मारता ताची चर्चा आयज पुराय संवसारांत जावप सभावीक जावन आसा. देशांतलीं राज्य सरकारां आसूं, थळाव्यो स्वराज्य संस्था आसूं, सगळ्यांनी जापसालदारकेन आपणालें कर्तव्य निभयलां. पुराय जापसालदारकेन दोळ्यांत तेल घालून 24 वरां ही स्थिती हाताळपा खातीर प्रयत्न केल्यात. इश्टानो, इतले सगळे यत्न करून लेगीत ज्या गतीन कोरोनाचो प्रसार जावपाक लागला ताका लागून संवसारभरच्या हेल्थ एक्सपर्ट्स आनी सरकारांक सतर्क रावप आवश्यक जालां. भारतान कोरोना आडच्या ह्या लढायेन मुखार कशें वचप, हाचेर जैत कशें मेळप, चड लुकसाण जावचें ना हाची जतनाय घेत, तशेंच लोकांक चडावत अडचणी जावच्यो न्हय हाची खबरदारी कशी घेवची हाचेर चर्चा चालूच आसा. राज्य सरकारांकडेन चर्चा जाल्या, तांचे कडल्यान आयिल्ल्यो सुचोवण्यो तशेंच सद्याची स्थिती हाचेर चर्चा केल्या उपरांत लॉकडावन वाडोवचो अशें मागलां. कांय राज्यांनी हाचे पयलींच लॉकडावन वाडोवपाचो निर्णय घेतला. इश्टानो, सगळ्या कडल्यान आयिल्ल्यो सुचोवण्यो मतींत घेतल्या उपरांत भारतांत आतां 3 मे मेरेन लॉकडावन वाडोवचो पडटा. 3 मे मेरेन आमकां सगळ्या भारतीयांक लॉकडावन जावचें पडटलें. ह्या काळान आमकां आतां मेरेन पाळत आयल्यात त्या नेमाचें आनीक अटीचें पालन करचें पडटलें. म्हज्या समेस्त भारतवासियांकडेन नमळायेचें मागणें आसा. आमकां खंयच्याय थराचेर वचून कोरोना नव्या वाठारांनी पातळचो ना हाची जतनाय घेवची पडटली. मतींत घेयात, थळाव्या पावंड्यार एखाद्रो कोरोना बादीत दुयेंत वाडलो तर ती चिंतेची गजाल आसा. खंयूय कोरोना बादीत दुयेंतीचें मरण जाता तेन्ना तुमची आमची चिंता वाडपाक जाय. हाका लागून आमकां हॉटस्पॉट्स खंयचे ते आखून चडूच जतनाय घेवची पडटली. हॉटस्पॉट्स बदल जावपाची शक्यता आसल्यार बारीक नदर दवरून खर पावलां उखलची पडटली. लक्षांत घेयात, नवे हॉटस्पॉट जावप म्हळ्यार आमच्या परिश्रमाक आनी तपश्चर्येक आव्हान दिवपा सारकें आसा, संकट निर्माण करपा सारकें आसा. हाका लागून मुखावेल्या एका सप्तकांत कोरोना आडचें झूज चड खर करतले. 20 एप्रील मेरेन दर एक गांव, तालुको, जिल्हो आनी राज्यांत लॉकडावनाचें पालन कितलें कठोरपणान जाता ताचेर बारीक नजर दवरतले. त्या वाठारांत कोरोनाक पयस दवरपा खातीर कितें जतनाय घेतल्या ताचें मुल्यांकन करतले. जो वाठार ह्या अग्निपरिक्षेन सुफळ जातलो तो मागीर हॉटस्पॉट उरचो ना. हॉटस्पॉट उठोवन त्या वाठारांतल्या कामधंद्यांच्या बाबतींत सूट दिवपाचेर विचार जातलो. सूट दिली तरी ती सूट सशर्त आसतली. घराभायर सरपाचे नेम तेच आसतले. लॉकडावनचे नेम जर तोडले आनी कोरोनाचें पावल तुमच्या वाठारांत पडलें जाल्यार दिल्ली सूट आनी परवानगी ताबडतोब फाटीं घेतले. ताका लागून बेजबाबदारीन वागपाक कोणाकूच दिवपाक जायना. सूट दिवपा संदर्भांतली गायडलायन फाल्यां जाहीर करतले. इश्टानो, 20 एप्रिला उपरांत वेंचीक वाठारांत सूट दिवपाची तरतूद इतल्या खातीर दितात जे वरवीं आमचे गरीब भाव भयणीक आपणालें पोट भरपाची तजवीज जावची. जे दिसवड्याचेर काम करतात ते आवश्यक गरजो पुराय करून कुटुंबा सयत रावचे. तांच्या जिवितांत आयिल्ल्यो अडीअडचणी पयसोवप ही म्हजी सर्वोच्च प्राथमिकता आसा. देखून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजणेच्या माध्यमांतल्यान तांकां मदत करपाचो यत्न चल्ला. आतां नव्यो गायडलायन्स तयार करतना ह्या गरिबांचें हीत पुराय तरेन मतींत घेतलां. वांयगणी शेती लुवपाचें काम चल्लां. देखून केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार शेतकामत्यांक आडखळी येवच्यो न्हय म्हणून जतनाय घेतली. इश्टानो,
देशान वखदां तशेंच रेशनाचो जाय तितलो सांठो आसा. सप्लाय चेनींत येवपी आडमेळी बेगोबेग पयस करपाचो वावर चल्ला. हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत आमी मुखार आसात. जानेवारी म्हयन्यांत कोरोना टेस्ट करपा खातीर आमचे कडेन फकत एकूच लॅब आसली. आतां आमचे कडेन 220 लॅब्स भितर टेस्टिंगाचें काम चलता. संवसाराचो अणभव आसा. जेदे वेळार 10,000 दुयेंती जातात तेन्ना 1500-1600 खाटांची गरज आसता. भारतांत आयज 1 लाखा परस चड खाटींची वेवस्था जाल्ली आसा. इतलेंच न्हय, 600 परस चड हॉस्पिटलांनी फकत कोविडाचेरूच इलाज करतात. ही सुविधा वाडोवपाचे नदरेन काम चालू आसा. इश्टानो, आयज भारता कडेन मर्यादीत संसाधनां आसात. देखून म्हज्या भारतांतल्या युवा वैज्ञानिकां कडेन एक खाशेलो आग्रो आसा. विश्व कल्याण, मानव कल्याणा खातीर मुखार येयात आनी कोरोना आडचें वॅक्सीन तयार करपाचो विडो उखलात. इश्टानो, आमी धिरान मुखार या. नेमाचें सक्त पालन करून कोरोना सारक्या महामारीक हारोवया हो विश्वास तुमचे ठाय उरचो देखून निमाणे कडेन हांव 7 गजाली तुमचे कडेन मागतां. पयलें, तुमच्या घरांतले ज्येश्ठ जाणटेले हांचेर विशेश लक्ष दवरात. तांची काळजी घेयात. खास करून तांकां पयलींचें दुयेंस आसा तर ताची एक्स्ट्रा कॅर घेवंक जाय. तांकां कोरोना पासून वाटावपाक जाय. दुसरें, लॉकडावन आनी सोशल डिस्टन्सिंगाचे लक्ष्मण रेशेचें पुराय तरेन पालन करात. घरांत शिविल्ल्या फेस कवर वा मास्काचो सक्तीन वापर करात. तिसरी गजाल, तुमची इम्युनिटी वाडोवपा खातीर आयुश मंत्रालयान सांगिल्ले प्रमाण गरम उदक, कोडो कसाय नेमान सेवन करात. चवथी गजाल, कोरोना संक्रमण पसरचें न्हय म्हूण मजत करपी आरोग्य सेतू मोबायल ॲप मुजरत डावनलोड करात. इतलेंच न्हय तर दुसऱ्यांकूय हें ॲप डावनलोड करपाक सांगात. पांचवी गजाल, जाता ते परीन गरीब कुटुंबाची देखभाल करात. तांकां जेवणाची गरज आसल्यार तें दियात. सव्वी गजाल, तुमचे कडेन वेवसाय उद्देगांत सहभागी लोकां बद्दल आपलेपणां दवरात. कोणाक नोकरेवेल्यान काडूंक उडोवंक नाका. सातवी गजाल, देशाचे कोरोना आड झुजपी आमचे झुजारी, दोतोर, नर्सेस, सफाई कामगार, पुलीस हांचो सन्मान करात. इश्टानो, ह्यो 7 गजाली आमी केल्ल्यो जाल्यार ही सप्तपदी आमकां आमच्या जैताचो मार्ग सुगूर करतली. जैत मेळयतलो तर निश्ठापुर्वक काम करचें पडटलें. इश्टानो, पुराय निश्ठापुर्वक 3 मे मेरेन लॉकडावनाच्या नेमांचें पालन करुया. जंय आसात थंयच रावात, सुरक्षीत रावात. वयम राष्ट्रे जागृयाम. राष्ट्राक जिवीत आनी जागरूक दवरुया. इतलें मागून हांव म्हजी ही उतरां सोंपयतां. खूब खूब धन्यवाद.